हांव एकूच सांगूंक सोदता, आतांच आमी उल्लेख केलो की फुडल्या फावट एक बरो व्हडलो असो कार्यक्रम ह्या ग्रावंडान आमी सगळे सत्तरी मोठ्या मातूर सगळे आर्थीक आमी मदत दितले आनी तुमी मुद्दम म्हणून सगळ्या भुरग्यांक हांगा हाडून एक वेगवेगळे तरेचे ल्हानशे वर्कशॉप किट पासून ह्या संबंधीत जो पर्यंत आमी करिना तो पर्यंत आमचे ल्हान भुरगे जे हांगा आसा तांकां आमी भाशणांत येता, चीफ गेस्ट म्हणून भाशण करता, हांगा लोक येता, वक्ते येता, वक्त्याक आनी टायम गावूंक जाय भुरग्यांचे इंटरॅक्शन करपाक आनी एक वेगळे तरेचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे तेंचे स्वराज्या बद्दल वेगळे विचार जे आसले आनी हो स्वराज कित्याक हो स्वराज आनी ह्यो कित्याक ते घडोवंक सोदताले म्हणून हे विचार लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा आनी मुख्य म्हणजे आमचे ल्हान भुरगे जे आसा ह्या वयांतल्यान तांकां एक वेगळे तरेचे मार्गदर्शन दिवपाचे आमी आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा। हांगा आर्थीक मदतीचो प्रश्न ना, हांगा आमी कशे कार्यक्रम घडोवन हाडटा आनी तेको आर्थीक दृश्टीन लागतात म्हणून तुमकां आयजूच आश्वासन दिता फुडल्या फावटचो तुमी आतांच्यानूच तयारी करा आनी फुडल्या वर्सा तुमी एक बऱ्यापैकी सगळे स्कूल्स कडल्यान आमी परमिशन घेवन सरकारा कडल्यान परमिशन घेवन एक सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टँडर्ड हे ल्हानशे भुरगे जे आहा तांकां हांगा आमी एक बरो एक हाफ डे कार्यक्रम करून आमचे जे विचार आसा, बरे वक्ते आसा, काही टीचर आसा जांकां संदी गावना उलोवपाक एकत्र हाडून आमी आमचे विचार आमच्याच विचारापेक्षा चड यांच्या बद्दल ह्या तरेची एक व्यक्ती छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या तरेची व्यक्ती यांचे जे विचार जे आसा हे आमी कशे ल्हान भुरग्या कडेन नवे जनरेशन जे आमी म्हणटा हे नवे जनरेशन कडे कशे पावोवपाचे हेजेर आमी निश्चित आमी विचार करूंक जाय आनी त्या तरेन आमी पावलां घेवंक जाय। शिवाजीचे तुम्ही मर्द मराठी मावळ्या अरे मावळा कोणाला म्हणायचं? इथं बसलेल्या लहान मुलाला की विचारमंचावरती बसलेल्या एखाद्या वडीलधाऱ्या मंडळीला अरे मावळा याला म्हणायचं? छत्रपती शिवरायांच्यासाठी ज्याला आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला, शिवरायांचे विचार मनामध्ये जपणूक करून ज्या पठ्यानं या भारताच्या या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये या गोमंतकाच्या आणि कर्नाटकच्या भूमीमध्ये स्वराज्य नावाची चीज उभा केली। स्वराज्य म्हणजे काय कोणी सांगितलं का? इतिहासामध्ये फक्त पाठ्यपुस्तकामध्ये फक्त एखादा धडा छत्रपती शिवरायांच्या विषयी शिकवला जातो, पण या देशाला पडलेलं एक स्वप्न म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। पण अलीकडच्या काळामध्ये छत्रपती शिवरायांच्या बाबतीमध्ये इतिहासाचं अनुकरण करणं गरजेचं आहे।